नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही 2026 जानेवारी 1 आतां हें सुरू जाता नवें वर्स आनी नवें वर्साक सकाळचीच आमी रेसिपी सुरवात करुया आनी ती जावन आसा सकाळचो नाश्ता। ताका लागून हांव न्ही कितें करता तें तुमकां सांगता। आतां पयलीं म्हणजे तुमकां सगळ्यांक नव्या वर्साच्यो शुभकामना आनी तुमचें वर्स आतां येता हें चालू आसा सुरू जालें तें वर्स बरें यशाचें आनी बरें भरभराटाचें वचोनी आनी वयतलें तुमकां आनंदान आयुश्यान आरोग्यान बरें आसतलीं सगळीं जाणां हीच म्हाजी देवा कडेन प्रार्थना। आतां हांवें न्ही साहित्य कितें घेतलां रेसिपी करपाक तें सांगता। तर हांव आयज सकाळच्यो न्ही तुमी पिठाच्यो भाकऱ्यो केल्या तर हांव कश्यो करता त्यो तुमी पळया। आतां ताका लागून साहित्य कितें घेतलां हे पळय, टमॅटो शिनला एक, ओली कोथंबीर घेतल्या, ओनियन घेतल्या धाकटे 2 जे मिडियम अशे आसलेले, आनी घेतल्या बरी सोय घेतल्या आनी सोय मातशी बरी चडूच घेतल्या ही पळया। आनी भितर घालतले हांव हिरवी मिरची, हांवें ऑलरेडी भितर शिनोवन घातल्या हे पळया, अश्यो बारीक शिनलेली हिरव्यो मिरच्यो 2 घेतल्या। आनी आतां न्ही हांव कितें घालतलें भितर तें सांगता। तुमकां जर आतां साखर जायी जर 1 चमचो भितर साखर घातल्यार जाता, पण हांव साखर घालचें ना, तितल्या ही सोय चड घेतल्या आनी सोय खातीर न्ही हाची टेस्ट आसता ती एकदम अशी रुचीक जाता। आतां हांव हातून घालता पीठ आनी हे तांदळाचें पीठ, हे चाळून बीन दवरलेले आनी घालपाचे आपल्या अंदाजा प्रमाणे घाला आनी घालुया मीठ चवी पुरते। हे सगळें मिक्स करपाचे पयलीं। तुमी म्हणटाली पीठ कितलें घातलां, आपल्याक जर चड पीठ घातल्यारूय जाता कमी पीठ घातल्यार जाता, पूण लिप्प कमी पीठ घालूं नाकात, मातशें जादात घातलें की नाय पळय अशें जावंक जाय मिक्स तें, म्हणजे तें बरें मागीर हें जावन येतलें। नाजाल्यार तो बेश्टो कानो कानोच दिसतलो न्ही। आनी थोडोय भितर कानो घालून अर्दोय कानो घालून अशी थोडीं जाणां करता तशेंय केल्यार जाता। आपल्या आवडी प्रमाणे कानो बीन घालपाचो आनी आतां हितून नॉर्मल उदक म्हणजे थंडच उदक घेवपाचें आनी हें मळपाचें। हे पळय हांवें घेतलां उदक, तें घालता आनी आतां तें कालयता। हे पळय आतां हांवें तवो तापत दवरला। हे पळया लाडफाळे घेतला पोना आनी ताचेर घातला कोपडो, तो वलो केला आनी हांवें हो तुमकां काळो कित्याक दिसता तेका तेल लागला। हांवें कालूय केल्ल्यो असल्यो आमगेर भाकऱ्यो, आमगेर असल्यो खूब आवडटा भुरग्यांक बी। तुमी तेका उत्ताप्पाय म्हणा किंवा तांदळाची भाकरी म्हणा, आमच्या हांगा तांदळाची भाकरीच म्हणटा, कानो घालून केल्ली। आनी आतां हे पिठाक 5 मिनटां जाल्ली आसा, 5 मिनटां दवरल्या पुरो, चड दवरपाची गरज ना। आनी हे पळय अशें मळूंक जाय तें पीठ, इतलें अशें घट्टूय न्हू आनी मोवूय ना अशें। हे पळय आतां आमी तेचे गुळे करून भाकरी करुया। हे पळया हांवें गुळो केलो, आतां तो हाचेर दवरता आनी तो थापता आनी उदक लावपाची गरज ना, बरोबर जाला तें। आनी तुमकां आतां मातशें मोव पीठ जालें आनी तुमगेर सुकें पीठ ना, भिवपाची गरज ना, मातशें मोव जालें न्ही तर हय पळय अशें मातशें तेल हाताक लायलें न्ही आनी अशें केल्यार जाता त्यो।
आनी आतां म्हाजें बरोबर पीठ आसा तेन्ना आनी उदक आनीक चड लावन बीन उपयोग ना, कित्याक तें मागीर चड अशें उदकाचें कशें जातलें। आतां हें बरोबर आसा, हें पळया। आतां ही तापून जाली। आतां ताका अशें 1-4 बिडोक काडुया। हे कित्याक उपयोग बरें पडटा तें तुमकां दाखयता हांव। अशें काडलें। आतां आमी कितें करुया, तवो दवरला न्ही, तव्याक तेल लावया। मातशेंच लायलां। हे तव्याक तेल कित्याक लायलां, नाजाल्यार ती भाकरी न्ही सोमतीच तव्याक लागतली म्हणून। आतां हांव ताचेर भाकरी घालता। हे पळय, अशें बॉर्डरीन तो कपडो उरता आनी तो मागीर काळसो कसो जाता। आनी आतां कितें करपाचें, तेल घेवपाचें आनी हे वोलांनी अशें घालपाचें, म्हणजे भाकरीक न्ही तेल बरें लागता मागीर। मातशें अशें घाल आनी पण तें वोलांनी घाला। आतां ही भाजोनी बरी। आनी ही भाकरी न्ही अशें वयर ताट बीन घालून धांपपाची गरज ना। आतां ही परतुया। हे पळया, सुंदर अशी जाता पयली। आनी बरी मिडियम बारीक अशी गॅस करून, पयलीं बारीकूच दवरपाचो, मागीर मातसो मिडियम असो करून ताका हे तूप नाजाल्यार तेल लावपाचें। आतां हेका जाय जर आपल्याक आनीक मातशें वयरूय लायल्यार जाता तें। मातशेंच घालता आनी बरी खमंग अशी भाजूया। नव्या वर्साची नवी सुरवात, पयलीं पटोवपा मग विठोवप म्हणटा तशें पयलीं सकाळचो नाश्ता न्ही, पयलीं आमचे बऱ्यापैकी च्या घेवया। हे पळया, खरपूस अशी जाली की ना भाजून, पळया। आनी हो पोट भरीचो नाश्ता आनी डायबिटीज पेशंटाक बीन भरपूर खावं येता। सकाळचें पोट भरून 1-2-3 खावं येता। आनी आतां ही रेडी जाली। आतां ही काडटा आनी बाकीच्योय करून घेता। हे पळया, दुसरी हांवें करून दवरल्या, त्यो आतां सगळ्यो भाजता। हे काडून घेता। हे पळया, आतां हांवें दुसरी घातल्या आनी ताचेर तेलूय घातलां हांवें। हे पळया, रेडी टू सर्व केल्या च्या बरोबर। आनी तोंडाक सुद्दां कांयच नाका, भितर सगळें आसा न्ही, ताका लागून तोंडाक तेका आनीक चटणी हे तें घेवपाची सुद्दां गरज ना। अशी बेश्टी खावपाची, इतली बरी जाल्या पळया। आनी गरम आसा ती। अश्योच तुमी तुमच्या घरा करा। भुरग्यांक सुद्दां आवडटा। म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां ह्यो आवडटात, तुमच्याय भुरग्यांक आवडटल्यो। आनी अश्योच तुमी मुद्दाम घरा करा, पळया करून। आनी तशेंच म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा। सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा। आनी आतां तुमकां जानेवारी 1, 2026 सुरू जाला, ताच्यो तुमकां हांव सगळ्या म्हाज्या युट्यूबरांक, तशेंच सबस्क्रायबरांक, तशें विवरांक पळयना व्हिडिओ तांकां सुद्दां सगल्यांक एकेदेगेन सगल्यांक सांगता, तुमकां नव्या वर्साच्यो तुमकां हांव परबी दिता। तुमी म्हाका 2025चो खूब मोग केलो आनी म्हाका न्ही तुमी भरपूर अशे शेअर केले, लायक्स केले, म्हाजे व्हिडिओ पळयले। खरेंच तुमकां हांव मना पासुनूच सांगता, परत एकदां थँक्यू।